दिवचलचो नवो सोमार दिवचल सयत हेर राज्यांनी फामाद आसा। गांवकर वाड्यावेल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ आनी भितरली पेठेंतल्या श्री शांतादुर्गा मठ मंदिरात नवो सोमार भक्तिभावान मनयतात। नव्या सोमारान निमतान दिवचल शहरात भक्तिमय वातावरण फाकला। देवीचे दर्शन आनी सेवा करपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळाकडे वळपाक लागल्यात। फूल विक्रेत्या सयत वेगवेगळ्या स्टॉलांची फेरी भरल्या। सांजे दिवचल शहरात भक्तांचो महापूर येवपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सकाळी या उत्सवाची सांगता जातली। वार्षिक पद्धतीप्रमाणे ग्रामस्थ गावकर मंडळातर्फे नव्या सोमाराक सुरवात जाल्ली आसा। सुरवात जावन 4 चौगुल्या मार्फत सकाळी देवीचो अभिषेक केलो गेलो। अभिषेक केल्या उपरांत आमच्या कुंदा सभा मंडपान रांगोळी राज्यस्तरीय तशेंच नगरपालिका मर्यादीत ह्यो रांगोळी पळोवपाक सगळ्या भक्तांनी बरोच प्रतिसाद दिलो। तशेंच आयज रातची पालखी सजोवन जाल्या उपरांत देवीचे गाराणे सांगणे घालून देवीची पालखी भायर काडटले। त्याच्या बरोबर दिंडी पथक आहा, तशेंच गणास्थारीचे बेंजो बँड आहा, बेंजो बँड आनी सकलची बैठक आहा, राजयोग धुरी आनी शमिका बेडे यांच्या गायन सोंपल्या उपरांत परत पालखी आमची रवळनाथ देवळा कडेन वयतली। रवळनाथ देवळा कडेन गेल्या उपरांत थंय परत बैठक जातली। थंय ओम बोंगाणे म्हणून प्रसिद्ध जे गायन आयोजीत केलां त्या गायन सोंपल्या उपरांत परत पालखी परत गांवांत फिरून सगळ्या भक्तांक दर्शन दिवन परत पालखीचे देवळान येवन आगमन जातलें। आगमन जाल्या उपरांत तीर्थ प्रसाद जावन ही उत्सवाची सांगता जातली। नव्या सोमाराच्या निमतान हांव सबंद गोंयकारांक खास करून बिचोरकारांक त्याच्या नव्या सोमाराच्या खूप खूप शुभेच्छा आनी मागता की सगळ्यांनी आमच्या नव्या सोमाराक आमच्या शांतादुर्गे देवीचे दर्शन घेवपाक सगळ्यांनी येवचे। आमी सगळे जाण वेलकम करपाक आमची पुराय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, ट्राफिक आसूं, पुलीस डिपार्टमेंट आसूं, सगळे डिपार्टमेंट किंवा आमची देवस्थान कमिटी अंडर द देवस्थान अध्यक्ष आमचो संदीप गांवकार हाच्या हितून किंवा आतील पेटीतले देवस्थान कमिटी हे सगळे जाण आमी रेडी आसा लोकांक वेलकम करपाक। तुमकां शुभेच्छा दिता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।